मंदिरान गाव नवी गीता अर्गां दिवन तुका आमी हर्षिता येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गां दिवन तुका आमी हर्षिता तू आमचो दाता आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसरो तू आमचो व्हडी आमचो पोसकरचो जिवे उदक दिव आमकां वागोवचो येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गां दिवन तुका आमी हर्षिता येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गां दिवन तुका आमी हर्षिता. मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटूंक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमची ते सवां इरादे घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. माध्यम मुखांतरी हे मिसाचें बलिदान भेटून सांजुदा मुखांतर सोम्याची कृपा आनी बेसांवां जोडूंक तुमी हांगासर आयल्यात. ह्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचें काळज जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. नव्यान करया सक्रमेताच्या आराधना मुखांतर सोम्याची शांती सोम्याचें समाधान सोम्याची भलायकी आमी जोडून घेवया. ह्या संदर्भार अर्गां आनी त्या सवां बसून मीस भेटयता फबीन जेसी मेंडोन्सा मियार देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक प्रशेश करून आनी त्या सवां खातीर मिस्तिता पिया कैतन गोन्सालीस सिर्सी तशेंच रिचर्ड नोरोनाच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस्तिता सुनीता आनी ताच्या कुटुंबाचे सर्व संडे पुना तांचेर बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. जे कोणा मागतान बसलां सुडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त तुवें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सर्गींच्या राजाची बरी खबर आम्हा हर एकल्यांक कळीत केल्ल्या खातीर सोमी आज आमकां देवाक अर्गां दिता. कित्याक सर्गींच्या राजाची सत्ता लिपोवन आसलेलीं ती जेजू मारिफात आम्हा हर एकल्यांक उगडापी जाल्यांत त्या पासून अर्गां दिता आसतना ह्या सर्गींच्या सत्ता खातीर आमी जिवंक आनी ह्या सत्ता मुखांतर सर्गींच्या राजा पुणावंक देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समोन आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. काळजान तावन दूख धन बक्षाणे मागतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळकर तूं पतक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुळकर आमचे खातीर विनंती करता तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांका कुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकूत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. एकडी बरतोळे तांपे आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इराद्या खातीर मागया. जे इरादे घेवन मिसाचें बलिदान भेटवता ताच्या खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदूत सांजुता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा ता मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. अशें आख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचोंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेसच्या मुळाक एक कोंब पुडटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली.
सरस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पद्वेचो आत्मो, सरस्पराच्या शाणेपणाचो भिरांतीचो आत्मो, सरस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फरमाण मारचो ना, तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो, देशाच्या ल्हानविकां खातीर निती निर्णय घेतलो, आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटांच्या श्वासान नश्टांचो नाश करतालो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद. सुणे वागड शेळजे सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्ट्या वागाचे कुशीक आड पडटलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो ताका राखतलो. गाय आनी आस्वेर इश्टघाती नासतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भशेन तण खातालो, दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें, ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देशवाट करिना, कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सरस्वराच्या गिन्यानान बरोवन येतली. त्या दिसा जशेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुणा कशी उबें रावतलें, सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर मैमेवंत जातलें. देवाचें उतार हें. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुज्या न्यायनी शिकोवन दी. राय कुंवार जावन आसलेल्या ताका तुजे नितीवंतपण वांटून दी. तो न्यायनिधी तुजे परचेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत कर दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्यातावन दर्या पर्यंत, न्हंयचे तडीतावन भुमीचो कोणसो पर्यंत चलतली ताची राजवटगी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. हालेलुया गावया सौम्या गसिया, ताच्या पवित्रवा मोगली कोसाया. हालेलुया गावया सौम्या गसिया, ताच्या
आमचो स्वामी आपली पदवी दाखवूंक येतलो आणि आपल्या सेवकाचे दोळे उगडतलो. Alleluia, गाऊया सौम्य गर्सिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे कोसार्या. Alleluia, गाऊया सौम्य गर्सिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे कोसार्या. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं वगेवो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यांतय संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दनया जाणट्यांनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळ्या म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत उगडापें करूंक कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना. उपरांत सिसांतय परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राईत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो, आमच्या जिविताच्या काळार थोड्यो संगती आमच्या जिविताच्या काळार थोड्यो संगती आमकां मात्र पळोवंक बगूंक अनुभव केल्ल्यो आसात. कसल्यो संगती कांय तुमकां उडास येतात गी आमच्या जिविताच्या काळार. ह्यो आदीं थोड्यांक मेळूं नात आनी फुडें त्यो मेळच्यो नात. थोड्यो संगती प्रमुख चरित्रेच्या पानांनी हांगासर लिपोवन आसलेल्यो थोड्यो संगती आमी पळयल्ल्यो आसात, आमी बघिल्ल्यो आसा आनी मुखार त्यो बगूंक मेळच्यो नात. थोड्यो संगती तुमी कितें कोरोना कोवीड ओके कोवीड पिडा पळया कोवीड पिडे तसो अनुभव आमकां मा जाल्लो आसा. सगळो संवसार बंद जावचें, सगळो संवसार पैकी सगळो संवसार, मंगळूर मात्र न्ही, कर्नाटका मात्र न्ही, इंडिया मात्र न्ही, सगळो संवसार बंद जावचें. संवसारांतल्यो सगळ्यो गरज्यो बंद जावच्यो, संवसारांतल्यो सगळीं त्यो पडल्यो बंद जावचें, संवसारांत सगळीं देवळां बंद जावचें. खंय म्हणी आसा आमी कशें भितर बसल्या, सगळे संवसार लोक भितर बसलो, सगळ्यांनी मास्क घालें, सगळ्यांनी सॅनिटायज घालें न्ही. ते संवसाराच्या चरित्रेन पयले पोटी घडना आनी मुखार ते तांकां वचूना, पूण तसो अनुभव आमी केला. एक दुसरें आमी अनुभव केल्ल्यो संगती थोड्यो आसात. पयलें एक टेलिग्राम म्हूण आसलें न्ही, आसलें न्ही, आमी ल्हान आसतना आसलें टेलिग्राम न्ही, कट्टाक आसलें. तें आमी अनुभव केला. आनी ताच्या उपरांत टेलिग्राम आसतनाच कळ्ळें न्ही, फोनां गुणोवची न्ही, ती गुणोवची फोनां कटाकटा गुणोवची फोनां, ताच्या उपरांत दामची फोनां न्ही, ताचो अनुभव केला. ताच्या उपरांत मोबायल आयलो
अनुभव केला डिजिटल मोबायलां मात्र न्ही आतां कसं न्ही एंड्रॉयड मोबायलां वापरचो वेळ आमच्या हातांत आसा. एका काळार आमच्या घरांनी चिमण्यो आशिल्ल्यो आमच्या घरांनी न्ही चिमण्यो आशिल्ल्यो लॅम्पियो आसले गॅस लायट आसले. आतां आमच्या घरांनी हर एक घरांनी करंट आसा करंटाचे बल्ब करंटाचे लायट न्ही तो अनुभव केल्लो अवकाश आमकां मात्र आमच्या पयलेंच्या मेळो ना उपरांतच्या मेळचो ना. आमच्या घरांनी रेडिओ मात आशिल्लो रेडिओ बॅटरी सेल्लांचो रेडिओ आशिल्लो ताच्या उपरांत टेप रेकॉर्डर येयलो आनी त्या टेप रेकॉर्डांत टेप आशिल्ली न्ही टेप आसली टेप गुंची VCR आसले VCR गोत्ता न्ही VCR आसले ते कॅसेट्यो हालोवन गलीजे आसले ताका पंगस म्हणटालो न्ही. ताचे उपरांत CD आयल्यो CD न्ही CD चौका. ताच्या उपरांत DVD आयली DVD गोत्ता DVD आयली DVD जाल्या उपरांत आतां पेन ड्रायव्ह आयलो न्ही पेन ड्रायव्ह. आतां टेप येनात CD येनात DVD येनात पेन ड्रायव्ह आसा ब्लूटूथ आसा न्ही वायरान येत म्हूण ना. हें पूर आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या दोळ्या तावन पळयलेली प्रगती न्ही. आमी आदी रेडिओ मात आयकताले TV पळोवंक गुत्तू ना न्ही. त्या वेळा एक TV आयली डूम अशी TV न्ही अशें पोट आशिल्ली TV म्हज्या पोटा बरी पोट आशिल्ली TV आनी तातूंत ब्लॅक एंड व्हायट मात्र कलर ना न्ही ब्लॅक एंड येद्दी व्हडली TV ताका येद्दे व्हडले एंटिना वयर पळपणसीच्या रुखाक आंब्याच्या रुखाक न्ही थंयसर वचून दोंबल्यांचे मार्कावन गुंडायचे आशिल्ले. आनी एकच चॅनल चंदना नातल्यार DD दूरदर्शन एकच चॅनल. ताचे उपरांत एक कलर TV आयली तशीच व्हडल्या पोटाची. मागीर फ्लॅट TV आयली फ्लॅट TV न्ही. मागीर LED TV आयली LED TV. मागीर LCD TV आयली न्ही. आतां स्मार्ट TV आयल्या स्मार्ट एंड्रॉयड TV पुरो आयल्यात. हें पुरा आमच्या दोळ्यान पळयलेले संगत न्ही आमच्या चरित्रेंत पानांनी वाचल्ली न्ही आमी चरित्रेच्या पानां वाचल्ली न्ही आमच्या दोळ्या मुखार बदलावण जाल्लें. तें आमच्या मुखल्या जनांक मेळटा ना आमच्या भुरग्यां मेळांक मेळटा ना. पळया तशेंच पळया थंयसर जावंक पुरो कितें जायती बदलावण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायती बदलावण करंट TV रेडिओ जावंक पुरो दिवे पुरो आमच्या दोळ्या मुखार बदलावण जावन आमकां तो अनुभव दिल्लो. फुडल्या जनांगांक तें मेळटलें आमच्या पयलींच्या जनांगांक तें आसलें ना. आमकां मात कंप्युटर पळया न्ही कंप्युटराच्या विशयान कोण नगोत्तू ना. हांव PUC शिकतना टायपरायटर करतलो टायपरायटर कळ्ळें टायपरायटर तें मिशीन आसलें व्हडलें टकड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 कळ्ळें अल्टार आमचे की ओडून आमी जे म्हूण नात नामल्या कडकडकडकड थंय ताजेतल्या प्रिंट जातालें. कोणी चिंतलां की कंप्युटर येता म्हूण शॉर्ट हँड टायप न्ही शॉर्ट हँड टायप आनी बरें आसलें. आमी हांव PUC आसतना शिकतालो क्लासीक वयतालो कटकटकटकन म्हजे कडेन आसा एक हांवें काडून गेल्लें टायपरायटर म्हजे कडेन. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो ताच्या उपरांत कंप्युटर आयलें. ती ब्लॅक एंड व्हायट कंप्युटरां व्हडलीं ती व्हडल्या पोटाची ती गेलीं. आतां कंप्युटर आसात न्ही बरी कंप्युटर आसात स्मार्ट कंप्युटर आसात बरी 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 लॅपटॉप आसा लॅपटॉप सोबीत सोबीत बॉल्सान घालून उरयत पॉकेटीन दवरून उरयत पोत्यान दवरून उरयत बॅगान दवरून उरयत सगळो संवसार पळयत. पळया ही सगळी बदलावण जाल्ली आमच्या दोळ्या मुखार. हें पळोवंक आमी सकल्या भागी आमकां पयलें सोन अनुभव कळीत आसा आतां सोय अनुभव कळीत आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कळ्ळें न्ही. आतां आमची म्हालगडी पळया व्हडली गडी मनशां आसात हांगा 80-90 वर्सां आसलीं आसात. तीं ल्हान आसतना तांकां तें पुरो कांय नासलें पूण आतां तांच्या हातांत 2 मोबायल आसात कळ्ळें 2-3 मोबायल आसात. मिसा वेळार थोड्याचे रिंग जातात खंयचे रिंग जातात तांकां वगतूना. एक मोबायल हांगा रिंग जातना पोत्यान सोदतात. थोडे कडेन थोड्यांचे मोबायलान अंदू वॅनिटी बॅगांत 4-5 मोबायल आसात खंयचे रिंग जाता खंयचे वतूना. पूण जाल्यार थक्कडांक कळीत आसा मोबायल ऑपरेट करूंक
मलगडी मनशां जाल्यार युट्यूबार मिसां पळयतात तांचे इतल्यागत युट्यूबार टायप करून तांकां कोणें शिकोवंक ना. आमचे मलगडी मनशां जाल्यार बरें कर पुताक दुवांक फोन करून उलयतात, वॉट्सअप विडियो करून उलयतात. शिकल्यांत ती 4थी 5वी शिकली जावंक गी पुरो, इस्काल वचोना जावंक गी पुरो, पूण तांकां कांय इल्लें टायप करूंक कळटा ABCD. शिकल्यांत कोणा वरवीं? मोबायला वरवीं शिकल्यांत. प्रगती जाल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार जाल्ली प्रगती पळया. अशें आसतनाचे सुवार्थेक आमी गेल्या जाल्यार जेजू म्हणटा पळया, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. समजलें गी? बागी आमचे दोळे बागी हें पुरो अनुभव आमकां करूंक मेळ्ळा. कळ्ळें गी? काळोखान जिवंक आमकां गोत्ता आसा, उजवाडान जिवंक गोत्ता आसा, फोनार उलोवंक गोत्ता आसा, उलोवन आसतना रावंक गोत्ता आसलें न्ही गे. हां, हें पुरो आमकां अनुभव आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. घरा भितर रावंक वता आसा कोरोना टायमार, भायर रावंक आमकां वचोंक कळीत आसा. हें सगळें शिकले हांव आमी. बागी आमचे दोळे तुमी देखतात ते. कित्याक तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवाद आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें. जेजूच्या काळार तशेंच घडलें. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो. ताच्या विशयान जायते प्रवाद्यांनी सांगिल्लें जेजू विशयान. इजाया प्रवादांनी सुमार लगभग 600 वर्सां फुडें प्रवाद कर सांगलें जेजू विशयांत. आनी तें कोणाकय पळोवंक मेळोंक ना. जायते प्रवाद्यांक पळोवंक मेळोंक ना. प्रवाद्यांनी विशय सांगला पूण तांकां पळोवंक मेळोंक ना. जायते राय आशिल्ले तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले राय जायते जण, पूण ते उदेतीच्या त्या रायांक मात्र ते बाग फावू जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. उदेतीच्या त्या रायांक भांगार धूप आनी रक्ताबोळ खाणी अर्पिल्ल्या त्या रायांक तुमी आयकता ते आयकोंक ते आशिल्ले, पूण तांकां तें कितेंच पळोवंक मेळोंक ना, आयकूंक मेळोंक ना. पळया आमच्या मलगड्यांक काळ पळोवंक आशिल्ले ते तांकां मेळोंक ना. आनी आमकांय थोड्यो संगती मेळच्यो नात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकांय थोड्यो संगती मेळच्यो नात. पूण त्या काळाक सरी जावन देव कांय तरी इल्लें उगडापे करता तें आमी समजून घेवंक जाय. जेजू उगडाप केलो त्या काळारच्या लोकांक. देखून पळय सिमिया प्रवादी जेजूक थंयसर तेंपलान भेटयतना आसुल्लो, उतर प्रायाक तो पावुल्लो. थंय अन्ना प्रवादी नासली, समेलाच्या कुडयेची जायती वर्सां सोम्याच्या येण्याक राखून आसली ती देवाळांत. हो सिमिया प्रवादी सिमियांव थंयसर आसुल्लो. जेजूक बाळकाक हाती घेवन तो कितें म्हणटा, सुरेस्परा आतां जाल्यार तुज्या सेवाकाक आपूण व्हरू. जायते वर्सां तावन हांवें पळोवंक आशिल्लो ती सडवण आज हांवें देखली, म्हज्या दोळ्यांनी देखली, म्हज्या हातांनी आपडली. पळया हो भुरगो जायत्यांक पळोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो. हे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सिमियांक तो अवकाश मेळ्ळो, इजायाक मेळों ना, जेरेमियाक मेळों ना, एजेकियेलाक मेळों ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तांणी प्रवाद केलो पूण तांकां तो अवकाश मेळोंक ना. अन्ना प्रवादीन एक तो अवकाश मेळ्ळो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमकांय हो अवकाश फावो जाला. जेजूक वळखूनच्याक, जेजूक सतमानच्याक, जेजूची शिकवण आयकून सर्गीच्या राजाची बरी खबर आमी जाणा जावच्याक. देखून जेजू म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया. आज संवसारान मात धनी आसचे. आमचो धनी आसा जावं बरो कोणी एकलो, आमचो बॉस आसा जावं बरो कंपनीचो, तो ह्या संवसारान मात्र सर्गीच्या राजान न्ही. आमचो प्रधानमंत्री आसा जावं बरो, मुख्यमंत्री आसा जावं बरो, कोणी एकलो प्रेसिडेंट आसा जावं बरो, कोणी व्हडलो राय आसा जावं बरो, ह्यो संवसारान मात्र सर्गीच्या राजान न्ही. तो सर्गीच्या राजान आमचो प्रधानमंत्री जायना, सर्गीच्या राजान आमचो तो राय जायना, आमचो तो मुखेलमंत्री जायना. सर्गीच्या राजांत थंयसर एकलो आसा तो राय, तो देव, सर्गा संवसाराचो धनी तो. देखून जेजू म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, सर्गा आनी संवसाराच्या आमच्या बापा मागण्यान म्हणटा हांव, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें राज्य येवं, सर्गा संवसाराचो धनी तूं, सर्गीच्या राज्यभुमीत स्थापन जावं. आनी राज्यभुमीचें स्थापन जावच्या खातीर जेजू संवसारी आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जेजू म्हणटा, हें राज्य सताचें,
हे राज्य नितीचें, हे राज्य मोगाचें आनी हे राज्य सेवेचें सवस्तकायेचें राज्य. ते राज प्रगट करूंक आयलां. देखून सर्गींच्या राजाची बरी खबर म्हळ्यार कितें? सर्गींच्या राजाची बरी खबर म्हळ्यार सताची बरी खबर. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. कितें म्हणटा? हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय तुमी बापाक मेळोवंक जायना. सताच्या वाटेन मात्र बापाक पळोवंक जाता. सता भायर तुमी बापाक पळोवंक जायना. हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. सताचें राज्य म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हे सताचें राज्य तुमकां उगडापें करूंक खुशी वेल्या बापान देखून हांव ताका अर्गां दितां. मोगाचें राज्य, सर्गीचें राज्य मोगाचें. देव जावन आसा मोग म्हणटा सांजू हांव. हो मोग देवान आपणा थंय दवरूंक ना. हो मोग देवान जेजूक दिलो. जेजून तो मोग आपणा थंय दवरूंक ना. तो मोग जेजून आमा थंय वांटून घेतलो. देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत राव जाय. हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सेवेचें राज्य, सताचें राज्य, मोगाचें राज्य, सेवेचें राज्य. जेजू म्हणटा म्हाका मनशांनी म्हजी सेवा करच्याक हांव येवंक ना. तुमी म्हजी सेवा करच्याक हांव येवंक ना. बगर हांवें तुमची सेवा करच्याक हांव आयलां. देखून तूं कितें म्हाका करी जाय म्हूण अपेक्षिताय तें तुमचो एकामेकाक कर, पेल्याक कर. सेवेचो मनोभाव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा जेजू कितें करता? आपल्या शिसांचे पांय धुतानी म्हणटा जे कितें हांवें तुमकां केलें तुमी तें हेरांक करूंक जाय. एकामेकाचे पांय धुय जाय, एकामेकाक आदार दी जाय, कुमोग करी जाय, सेवा करी जाय. म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य सेवेचें. आनी तो म्हणटा म्हजें राज्य शांतीचें. शांती हांव प्रगट करूंक आयलां. शांती हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. म्हजें राज्य सर्गीचें शांतीचें राज्य. तालवारीन झुजता तो तालवारीन मरतलो. देखून जेजून पेद्रूक म्हळें पेद्रू तुजी तालवार पोत्यान घाल. कोण तालवारीन झुजता तो तालवारीन मरतलो. म्हजें राज्य शांतीचें. देखून जेजूक निमाण्या रामाच्या आयताराच्या दिसा, ताळयांच्या आयताराच्या दिसा गाडवाच्या पाठीर न्ही गोड्याच्या पाठीर वेता तो झुजाक वेता. गोड्याच्या पाठीर वेता तो झुजाक वेता. तुमी जाणात चरित्रेच्या पानांनी बळयता अश्वमेधा यागा म्हण आसलें. अश्वमेघा यागा म्हण आसलें. एक गोड्याक शृंगारावन ताका तलवार उबावन ताका धाडचें आसलें. शेजारच्या रायाच्या त्या रावळेर त्या गांवांत धाडचें आसलें. खंयच्या रायांनी त्या गोड्याक बांदून घालो जाल्यार वो राय त्या रायाचेर झुजाक देंवतालो. जर तर वो राय बलिश्ट आसा, ताणें वो यागा केला, वो गोडो तेणें पाशार जाता जाल्यार तांकां त्या रायांक ह्या रायाचेर झुजोवंक तितली सकत ना जाल्यार ते ताका काणीक दिवन कप्पा काणीक दिवन धाडटले. आनी अशें ते राय ह्या रायाक खाल जाताले. आनी जर तर तांणी त्या गोड्याक बांदून घालो जाल्यार ते झुजाक देंवताले. देखून एक गोडो झुजाचो संकेत. आनी जेजू झुजू अशांतीचे संकेत, नासमाधानाचे संकेत, दुखाचे संकेत. जेजू त्या गोड्याच्या पाठीर बसोंक ना. जेजू गाडवाच्या पाठीर बसलो. गाडाव एक शांतीचे संकेत, शिंगरू एक शांतीचे संकेत. तो शांती हाडून आयलो. शांती. देखून तो म्हणटा म्हजें राज्य सर्गीचें शांतीचें संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें दूत तुज्या हातांत हांव सांपडनाशें जुस्तें आसलें. देखून हांव म्हजें राज्य शांतीचें. देखून तो म्हणटा कोणी तुज्या दाव्या पोलां मारी जाल्यार तुजो उजवो पोलोय दाखय. कोणी तुज्या सांगाता एक मैल सोलोंक आशेता जाल्यार 2 मैलां वच. कोणी तुजो दोगलो वस्तू तुजो शोल पांघरून आसलें त्या विचारता जाल्यार तुजो दोगलोय कांडी. शांती प्रगट कर. शांती सोदून जाय दोतो. देखून मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगान जेजू म्हणटा शांती पासत वा उरतात ती भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले.
मुझे राज्य सताचें, मुझे राज्य मोगाचें, मुझे राज्य शांतीचें आनी मुझे राज्य सेवेचें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी जेजू म्हणटा म्हजें राज्य सुटकेचें, 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 सोडवणेचें राज्य. बंदपात असलेल्यांक, बंदपासान असलेल्यांक सोडोवचें राज्य, सुटकेचें राज्य. देखून तो म्हणटा इसाया प्रवादीचो कुळो आसतना म्हणटा तो कितें म्हणटा, देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा, दुर्बळ्या बरी खबर पडगर करूंक, बंदनेर आशिल्ल्यांक सुटका, बंदणेंत आशिल्ल्यांक सुटका, दया माया पासारचें वरस परगट करूंक. देखून म्हजें राज्य सुटकेचें राज्य. सगळ्या बांदपासांतली हांव तुमकां सोडयतलो, पातकाच्या बांदपासांतली, पिडेच्या बांदपासांतली, विविध रोग रोग आसच्या चड बांदपासांतली सोडयतलो. देखून ताणें पिडा गूण केली, पातक्यांक बक्षिलें आनी जायत्या 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 मेल्ल्यांक पर्यंत जिवंत केलें. सुडका दिली ताणें, सुडका. कोडाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, आरीच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, तापाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, रक्ताच्या स्रावाच्या पिडेंत आसलेल्यांक सुडका, रडतेल्यांक बुजवण, हे सगळें ताणें परगट केलें. आनी म्हळें वसा तुमी सगळ्या गांवाक वसा. दोगा लेखान ताणें 22-70 जाणां धाडलें. वसा तुमी, वसा, तांच्या तकलेर हात दवरा, पिडेस्तांक गूण करा, पिडेस्तांक गूण करा, देवसराक धांवडया आनी सगळ्यांची सेवा करा. सगळ्यांक कितें बांदपास तुटून वचूं दीत, तांकां सुटका मेळोवन दी. देखून जेजू जिवंत जाल्या उपरांत सांग म्हणटा, घेया पवित्र आत्म्याक, गेऱ्या पवित्र आत्म्याक, जांची पातकां तुमी बक्षतात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षोवची नात. वसा, वसा सगळ्या संवसारार हांव तुमच्या सांगाता आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. जेजूचें राज्य सोडवणेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी निमाणें जेजूचें राज्य बोगसाणेचें. कोण पळय बोगसून जी येता, कोण पळय काकुळतीन जी येता, तसं जाल्यार हें फोव जाता. देखून जेजू म्हणटा हेरांचो गुन्यांव परगट करिनाकात, हेरांची नीत फैसला करिनाकात, हेरांक दोशी म्हूण परगट करिनाकात, देव तुमकांय दोशी म्हूण परगट करतलो. हेरांची झडती करूंक वचनाकात, देव तुमची झडती करतलो. देखून एकामेका बक्षिया. कितले पावटी बक्षिया? पेद्रून विचारलें जेजूक, 7 न्ही 7च्या 70 पावटी बक्षिया, 7च्या 70 पावटी बक्षिया. म्हळ्यार एंडलेस मर्सी, फॉरगिवनेस बक्षिया, बक्षिया, बक्षिया. देखून जेजू म्हणटा बापा बक्षी तांकां, ते कितें करतात तें हांव नेणा. बक्षी तांकां. परत बरा संपडलेल्या स्त्रीक जेजून बक्षिलें, जाकेवा बक्षिलें, मातेवा बक्षिलें, आनी ताकाच विकृत केल्ल्या पेद्रोक, नेगार केल्ल्या पेद्रोक बक्षिलें. सगळ्यांक बक्षिलें. ताचे लागीं बक्षाने मागून आयलेल्या हर एकल्यांक ताणें बक्षिलें. तो म्हणटा तुमी बक्षी जाय. कुर्सार उमकळोन रक्ताच्या त्या कोणांत आनी जिविताच्या आटे विटे मोदें तो बापा लागीं म्हणटा बापा बक्षी तांकां, बक्षी. म्हणजे मोगाचें हे बोगसाणें, हे मोगसाणें सर्गीचें. देखून जेजू म्हणटा म्हजें राज्य सताचें, म्हजें राज्य मोगाचें, म्हजें राज्य सेवेचें, म्हजें राज्य सोडवणेचें, म्हजें राज्य बोगसाणेचें आनी खंयचें नितीचें, म्हजें राज्य. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हें सगळें सोम्याचें राज्य सर्गीचें. देखून हें उगडापें करूंक मोग, सेवा, सुडका, बोगसाणें आनी शांती आनी मोग, सेवा, सत, बोगसाणें, शांती आनी सोडवण, सुटका. हें सर्गीचें राज्य. हें तुमकां कळीत करूंक म्हाका धाडलां. देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. पळया कितल्या अपुरबायची शिकोवन जेजूची म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी अर्थ करना. कितल्या अपुरबायची शिकत. जेजू येवच्या पयलें मोग ना, शांती ना, सोडवण ना, नीत ना आनी कांयच ना. मनशाक मनीस ग्रासितालो, कस्तितालो, गुलामापणा व्हरतालो, जिवीशी मारतालो. आनी हें सगळें उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हेच्या पयले वाचपांत ती इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत इसाया प्रवादी लगभग 600-650 वर्सां फुडें हो प्रवाद करता आनी म्हणटा जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब म्हणटलो.
जेसेच्या मुळाक. जेसे दाविदाच्या वंश असो, दाविदाच्या वंश असो. कळले की? आणि जेसेचा वंश असो दावीद, दाविदाचा वंश असो जेजू. दावीद एक श्रेष्ठ राई. जेसेच्या कुडी असो, जेसेच्या मुळाक एक कोंबरी पडटली. आमी जायते रूख कातरता न्ही. रूख कातरल्या उपरांत ताजें मूळ थंयच आसा जाल्यार ताका एक कोंबरो पडटा. तशेंच दाविदाच्या कुडयेंत एक कोंबरो पडलो, जेसेच्या कुडयेंत. आनी तो कोंबरो जेजू. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आशिल्लो, ताचेर रावतालो. पळया इसाया प्रवास सांग, सर्वेस्पराचो आत्मो देखून स्नानीक जोवलाचें स्नान घेता आसतना देवाचो प्रेरक आत्मो पारव्या रुपार जेजूच्या तकलेर बसलो. ताबर पर्वतार पवित्र आत्मो थंयसर मोडा रुपी जेजूचेर आयलो. थंयसर 2 शब्द आयकले, हो म्हज्या मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. हो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जाणवायेचो, समजणेचो, बुद्धीचो, पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो ताचे प्रेरण जातली, ताची प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. फरिजेवांच्या शास्त्रांचे ह्या जाग्याचे आयकून तो न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फरमाण मारचो ना. पिलातान मारलेले बरी, लोकांचे आयकून तो मारचो ना. प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक मार दितलो. पळया आपल्या उतराच्या बडयेन हाय तुमकां, धिक्कार तुमकां, खटा तुमकां, हाय कोरोजिना, हाय बेतसाइदा, हाय जेरुसलेमा. पळया तो आपल्या उतराच्या बडयेन ताका मार दितलो. आपल्या वंठाच्या स्वासन नसत्याचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो. प्रामाणीकपण, विश्वासीपण ताचो कमर बांद. सुणे वागट शिडये संगताची येतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीन आड पडतले. हें पळोवन आसा थोडे कडेन न्ही गी, थोडे कडेन पळोवन आसा. वॉट्सॅपार पळय येता आफ्रिकेंतल्या माशाई मार थंयसर गेले जाल्यार थोडीं शिवां बोकडे सांगात आसात. भूक लागल्यार मात्र शिव बोकडे खातात, नातले खायना. ताच्या सांगात खेळोन आसता. तशें बेश्टेच नाश करिनात. एक रानमन जात शिकारी करीचे जाल्यार ताका भूक लागल्यार मात्र, ना जाल्यार ताच्या मुखार पाशार गेल्यार ताचें पोट भरलां जाल्यार चितळांगांनी कांय अन्याय करूं वचनात. खाली पाड करचे मांकडांनी मात पोट भरल्यार बरो ना जाल्यार मांकड आसात पळय असले पुरो बुडून घालतात अन्याय करचो. उरले सडा वतो आपणा पोट भरल्यार उरले कांय अन्याय करनात, वायट करनात. तशेंच बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडटले. वासू आनी शिव सांगाता सरतलीं. एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो आनी तो क्रिस्त. जकडांकी गाय आनी आश्वेल इश्टगातीन आसतलीं आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतलीं. शिव बैला भाशेन तण खातलें. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्येच्या बिळांत हात घालतलें. आनी जोरेस्पर म्हणटा, म्हज्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक वरती येता तशें पृथ्वी सुरेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कोणाक कशें उबें रावतलें. ही सगळीं राष्ट्रां ताका आस्तून येतलीं आनी ताचें घर महिमेन भरतलें. आनी तें जावन आसा सोम्याचें राज्य. राज्य सताचें, राज्य मोगाचें, राज्य सेवेचें, राज्य तें सुडकेचें, राज्य बोगसण्याचें आनी राज्य नदोसकायेचें. हें राज्य सोम्याचें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या राजाची बरी खबर सोम्यान प्रगट केली. कोण पळय ह्या राजाच्या बऱ्या खबरे प्रकार जी येता ताचें राज्य हांगासर आसतलें. कोणूच वायट आसचो ना थंयसर. कोणातय दुस्मान काय आसची ना. कोणातय राग मोसोर आसचो ना. सगळीं आमी
एका देवाचे भुरगीं कशें जियेतले हांव, एका देवाची. पूण आतां कितें जाता, आज मन जाती बऱ्यान आसतात, पूण मनीस बऱ्यान जियेना. पूण सोम्याच्या राज्याची बरी खबर जाणा जावन जर तर मनीस त्या राज्या खातीर जिवंक आशेता जाल्यार थंयसर दुस्मानकाय आसची ना, राग आसचे ना, झगडे आसचे ना, गलाटो आसचो ना, गाळी आसच्यो नात, शिराप आसच्यो नात, सगळीचें राज्य जातलें. अशें राज्य ह्या संवसारांत स्थापन जावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी विशेश करून मागून घेवया. आमेन. भाव भयणींनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पथवेदा देवोपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमचे नेख्या पयस सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवन धर्मदोजू ता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सुडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सुडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां तुका भेटयता. तें आमच्या सुडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सगळींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान एवढा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. मगळ भाव भयणींनो, भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंड आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची भोव पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. भक्तीन ह्या रितींत आमी वांटेली जावया. बापा, क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेला जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तू. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी उजिविता सोंड आनी सोडूनीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडर गसेवतल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पॉल आमचे गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्यवान सुसे भाग्यवान नरमृता भाग्यवान उजुता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां सांगाता तांचे सांगाता आमी सर्गीची महिमा भोगूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना ताणें शिकलेल्या मागणे भक्तीपणी मागता आसतना सर्गीचें राज्य हे संवसार स्थापन करच्याक आमी वावरोवंक देवाचो आदार करपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. ते कुण्याची वितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्यार स्वटकी पत्वे आनी महिमा तुजे ससनाच्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी घालया पळया ही सोन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. सर्गींच्या राजाची बरी खबर हाडून आयिल्ली. ही बरी खबर स्विकार करून ह्या संवसारी आमी सर्गींचें राज्य स्थापन करूंक आमकां आपोवणें दितात. ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी. सभ्यां तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या कसमुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सौम्या तुका सेवक
कत्रेता येण्यात तुझ्या हांव रावून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सुम्या तुका सेव कत्रेता येण्यात तुझ्या हांव रावून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता जीवो उंडो तू जिवीत दिवचो जिवीत आमची तू नंदन करचो साश्मीक सुखा वरण पावचो साश्मीक सुखा पावचो सौम्या तुका सेव कत्रेता येण्यात तुझ्या हांव रावून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सौम्या सदाय तूं आमकां पोसताय नितळवत गोंय तूं दादूस करताय पांचव्या सरोपाक व्हरून पायताय जिणी सुफळ करताय सौम्या तुका सेव कत्रेता येण्यात तुझ्या हांव रावून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता कर्जां दिल्या सुमिया जेसूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरोवन तूं आमच्या काळजांत आयला सुमी आमचें तें राव तुज्या राजाची बरी खबर तुवें आमकां प्रकट केल्या आई त्या पासून तुका अर्गां दिता हांव ह्या राजाच्या बऱ्यापणा खातीर तुवें दिल्ली ती बरी खबर स्विकार करून बरें राज्य सगळीचें स्थापन करच्याक आमकां आदार दी सोम्या म्हूण मागया ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या आराधान तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेजू सर्व वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोम्या कुडी जेजू आत्म्याची बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सर्व पांयांतल्या उगडांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या कालच्या जेजू रातीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या येसू दीस जेजू पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या हाचे जेजू दिसा पुंटाळ घेवन शे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या हे मिसांत जेजू म्हणटले सावन तुजें उतर आयकून शे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या पवित्र जेजू उकरिस्ती जेवणा मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या तुज्या जेजू सर्गेच्या राजाच्या दादोसकायन आमकां बरयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या विविध मनशां जेजू मुखार जायतें बरेपण आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या तुवें केल्ल्या जेजू सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत प्रार्थोया भूमुगाळ बापा आमच्या देवा भगवंत देवाच्या जैतेवान मरणापासून या नव्याच्या दिसा संस्कार आम्ही संभ्रमला
तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशे मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं पुशा मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुणतळार मोगाचो स्वागत मागता तुमचे ते समा इरादे घेवन ह्या पुणतळाक तुमी व्हड संख्येन हांगासर येतात आनी तुमची ते सावा मिसा मुखांतर नव्याना मुखांतर आराधना मुखांतर उबारतात आनी सोम्या जेजूचें बेसांव वाजोवन घेतात तुमा हर एकल्यांक हांव अभिनंदन पठयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां मागतां तुमचे खातीर सदांच आमी मागता हर एक मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारा 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण हे मंगळाराच्या हर एक भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्येन ह्या पुणतळाक येया सोम्याची भरपूर बेसांवां जोडून घेया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता स्टॉला भेट दिया पेजेर केल्लें मीठ तेल दाखोवन तांबे रेलिको कुरी सिमाजी इत्यादी सर्व आसात तशेंच नव्या वर्साची बायबल डायरी आसा कापुजीन पाद्र्यापांनी आसा केल्ली बोवा पुरब्याची बायबल डायरी थंयसर स्टॉलान मेळटा ती घेवन सोम्याच्या उतरा संगी फुडलें वर्स करसूंक तुमकां आपोवणें दिता दैवी वखदां आसा गांठी दुखी गॅस टिपिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेल ऑफिसान मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो मिसां ऑफिसान दियात थंयसर घेतात ते सवा पुणतळा तुमी घालयत तुमच्या खातीर आमी मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता असो फायदो तुमी जोडचो हप्त्या मदीं तुमी वेद येता आसतना फोन करना आयल्या बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता उदार मनान कुमो करूंक उलो दिता पूण मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचें खोशेचें दान कितलें तें जावं दी संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबल्यो कुमगार तशेंच काजारां वा इतर बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा जेवणाक कुकुमक्कर आनी मिसळ भक्तिकां तुमच्या खातीर मागता आरोग्य केंद्र केमराल तावन दाखतेर तशेंच सिबंदी वर्ग हांगासर भलायकी तपासणी करच्या आयल्यांत तांचो तुमी फायदो जोडचो ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತ ಜೂದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. आमच्या फिरगेजेंत वसणीकर नासलो जोसेफ सांगटीस प्राय 96 वर्सां वेलांकनी वाड्याचो आतां किन्नगोडींत आपल्या दुयेंसांत आसलो. तो कालच्या दिसा दनपारां देवादीन जालो. ताच्या मरणाची रीत फाल्यां सांजेर 4 वरार किन्नगोडी फिरगेजेचे इगर्जेंत चलतली. फाल्यां सांजेर 4 वरार हे आमच्या भावाच्या जोसेफ सांगटीसाच्या मरणाची रीत किन्नगोडी इगर्जेंत 4 वरार चलतली. कोर्ट मादारपेन तुमकां ही खबर दिवंक तिळसिल्ली आसा देखून दिवची. हेच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमो केल्या. पाद्र्या विनंती करता मानाची वात वाणच्याक हेच्या दिसा आमकां जेवणाक वर्ण दान जावन दिलां. देवादीन अडल्फस पिंटोच्या पयल्या वर्साच्या उगडासाक रोझलिन हिल्डा पिंटोन दिवचें कितें कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वात स्विकार करची. तशेंच एन्सिल्ला आनी मेलरिया एन्सिल्ला आनी मेलरिया डिसोजा हांच्या जल्मा दीस संदर्भार सुरतकल लिओ डिसिल्वा पद्मनूरू आविल डिसोजा मुक्का हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी ताच्या सगळ्या जिविताचेर मागता. हेच्या दिसा जेवण आमकां रांदूंक कुमो केल्या पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांचो गुरकारणीचो प्रतिनिधीचो सर वाड्याकारांचो तशेंच तांकां कुमो केल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आतां आमी नव्याना कायती जावया. नव्यानाचें गीत गावया.
वंशुताच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपुणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुरुषताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांजुवता तुमच्या विनवण्यो या तुम्ही समेस्थिरस्तानो कष्टानष्टानी अडसल्यानो या फरवासो सडल्यानो या दैविक दयालना वडानो भाग्यवंशुताच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपुणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुरुषताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सांजुवता तुमच्या विनवण्यो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबनीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमच्या मागण्या ऐकता बघे वजूता देव सरकारा सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पसोत विनाठी करता सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता माग्या समिया जेजू क्रिस्ता तू आमचं मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोड भाव तू आमचे मागणे हे भेटता तुका निधन देवाक असलेल्या प्रत्येक स्थळी स्वामी गुडा आस करता ओके म्हणतात देवाच्या मोळ मोगाक आमचे मागणे मिळयता ही जेजू मनुष्याच्या कुटुंबातही वेदकोणाच्या परिमिता खातीर आम्ही तुका आधीन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिल्यान मिळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंत ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवा सोनी पेल्या सुकोरो मोग वाडय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुझे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सद आमची पातीनी आमी जेजूचे दवरता तुका सा महिमा मान आनी अगळाप सदा सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावं आसलेल्या बगे वजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दवरसो मोवाळ मुक्तोण जालो ताच्या सुडवणीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणांत बरी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टागडीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक अडचणींनी संपव निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यासो तूं खेरी तूं शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुरुषताक पातयेन आयला लेखन बसया मगळ बाबडीनो जायती जाणां तुमी जायते त्या सवांगासर घालतात विविध नोमनेन घालतात आनी आमी समायसता तुमच्या निरंतर मागता आजी जायती त्या सवां वाचून सांगता ताच्या सांगाता तुमची त्या सवां गोंतिया सर्गींच्या बापाची बेसवां समिया जेजू क्रिस्ताची आशिर्वादां पवित्रात्म्याची सकत जोडून घेवया 10 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावंक 16 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 7 जाणां बऱ्या कुटुंबांत एकवट आनी माया मोग रास करूं 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक 6 जाणां आमाल पिवून येता सुटका मेळोवंक 16 जाणां काजेर जोड्यां भुरग्याचे देणें फोव जावंक 8 जाणां कामाची विजा फोव जावंक 13 जाणांक रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणांक फायनान्सांत गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 13 जाणां स्किलरची गूण जावंक 5 जाणां रातीची बरी नीट पडोवंक 8 जाणां तपायांची गांठी गूण जावंक 13 जाणांची वायट सोयो तावन सुटका मेळोवंक 6 जाणां शिकून बरी मत आनी जणवाय मेळोवंक 2 जाणांक कोर्ट केसीन बेगीन जीक मेळोवंक एकल्या गुमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरी दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या कुडींत आसलेली गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा गूण जावंक एका उतरफळ्याच्या एक बरी भलायकी फोव जावंक एका कुटुंबांत शांती समृद्धी मोग सदांच रास जावन नंदन जावंक 13 जाणांची तकली पडापड गूण जावंक 13 जाणांची आतापांची गांठी दुखी गूण जावंक 13 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल सगळे नॉर्मल आसूंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्यान धरले सगळे कामां शबीतान पता पावंक एका कुटुंबाच्या 13 जाणां UK वचूंक फोव जावंक एका PUC जावन उसल्या शिकतल्या चलयेक मतीचे सगळे स्ट्रेस उणें जावंक शिकपाक सिरियसनेस येवंक आनी बरो फुडार उता करूंक एका MBBSच्या तरणाट्याक शिकून बरी मत जाणवाय गिन्यान फोव जावंक एकल्याच्या सगळ्या कृशीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक कृशीक लागलेली सगळी कीड पयस सरोवंक आनी बऱ्यान कृशी उता जावंक एकल्याच्या बरोबर निरंतर उता फोव जावंक
एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, तेका जाणी मोबायल हातावन पयस रावंक, 8 जाणां गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडेतावन गूण जावंक, 6 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, एकल्याचें युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, 6 जाणां मोतीक समाधान फोव जावंक, 2 जाणांची किडनी स्टोन गूण जावंक, 9 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्याच्या तोंडांत मुंबरां पडलीं ती सगळीं गूण जावंक, 6 जाणां एग्जामान बरें मार्क्स काडून पास जावंक, एकल्याचो बावळो दूख गूण जावंक, एकल्याची गुमटी दूख संपूर्ण गूण जावंक, एकल्या कॅनडांत बरें काम फोव जावंक, 28 जाणांक प्रत्येक ते सांग बसो मागो विनंती केल्या. तांच्या सांगात आमची ते सांग गोंतियां आनी सर्गीच्या बापा पुताक पवित्रात्म्या अर्गां दिवन ही सगळीं ते सांग भेटून दिवया. दिमी घालया, हात बारया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, उगलाप तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका स्तुति तुका सुमिया जेजू, तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगर सुमिया सांजुता देव मुखांदू बालेली मागणी तुका भेटून दिता. सगळ्या जणांच्या सगळ्या भक्तिगाची काळसाची सगळे मनांतली ते समान तुका भेटून दिता. सुमिया तुझ्या वोट दयेन वोट काकुळेन आमचे तुजो आशीर्वाद घाल. तुझे सुबाब सवानी बरोवन आमकां बेसवानी मागलेले सगळे फोव कर. तुझ्या उदंड काकुळेन दयेन आमची मागणी आयक सुवेस्परा आमकां मागलेले सगळे फोव करन तुझ्या बेसवानी बरोवन मागता. सुमिया तुका समय तुका जबरा दोगलाप. हालेलुया, 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 हालेलुया. नोयनाचे मागणे मुंदारसिया म्हज्या मोतीर काळू काडन म्हजो पवार्दणो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय. ಇವತ್ತೇ ಸಂತ ಆಮಚೆ ಕಳ್ಸೋಕೊಂಡೆ ತಾನು ತುಗೋಲು ಮಾರ್ತಾ ಆಶಾ ಸಡ್ಲೆಲೆ ಅಂಬರ್ಸುचे करीत तेणें तुका देवान दिला. म्हजे जिणेचे कंटे कोंटे म्हज्या कळसाची कोर्सन तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदास सुदासन वर आवडा पातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. तशें आमचे सुमिया जेजूचें महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं. आमेन. मगळ बाबरीनो एकडी बरदोळे दांप्याम सांजुता देव मुखान जायते बरेपण आमच्या जिवितान फोव जालां. त्या पासून या देवाक अर्गां दिवया. आमकां तेणें केले सर बरेपणाचो उपकार भोवून अर्गां दिवया. सोजारांक बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जालां. एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयला. एकल्याचो ऑपरेशन बऱ्यान जालां. 2 जाणांची IELTS एग्जामान पास जालां. 6 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या. एकल्याक बरवेलान बरें उदक फोव जालां. एकल्याची गुमटेची शिरेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जाल्या. एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दूख गुण जाल्या. एकल्याच्या कुडींत आसलेली गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या. एकल्याच्या उतरप्राच्या आवयक बरी भलायकी फोव जाल्या. एक कुटुंबां समृद्धी मोग शांती राज जाल्या. एकल्याक PUCन बरें पास जावन बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळ्ळ्या. बरें करून शिकोवंक आदार करपाक मेळ्ळ्या. एकल्यान हातीन धरले सगळे खामशा भितर पंथा पावलां. एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला. बरयलान बरें उदक मेळ्ळां. उदक फोव जालां. एकल्याक रीण फारीक करून करपाक मेळ्ळ्या. एका कुटुंबाच्या 6 जाणां UK वचूंक फोव जालां. एका कुटुंबांत धरली सगळीं कामाच्या भितर पंथा पावल्यांत तेकांची तकली पडपड गुण जाल्या. तशेंच 18 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फोव जाल्या. तशेंच 28 जाणांक विविध बरेपण फोव जालां. हे सर्व खातीर अर्गां दिवया. आमच्या खातीर अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केल्ल्या सुमिया जेजूक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया. आमच्या तूं बारया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया, ओगलाप तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, आराधना जेजू, सगळ्या काळजां वंदिता सुमिया. तुवें आमचे
तुझे दैवतून तुझे उदंड दयेन आमचे काकुळ दाखवून आमका तुझ्या प्रसवानी भरल्या खातीर सर्व आयटतले विघ्नांतल्या वरांतले निवारल्या खातीर विविध गरजांनी आमकां सांबाळल्या खातीर आमची मागणी ऐकून आमकां सगळे बरे केल्ल्या खातीर तुका महिमा तुका वरादा उगला शदल बल बलंदललया हाला 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 हरकांचे जोगलांचे वरादांचे हालेलुया 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 मगर बाबडी नामच्या पिडेसपणा बसो देवा लागी विश्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी वरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस चालू करी आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेसाची सवकरच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरा नर्सांक सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तान तळल्यांनी पात्रांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मनीरे आदवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बत्ती भलायकी कुडी येतम्याची गटायरी आयकमचे प्रार्थने सगळीच्या बापा आयच्या दिसा आम्ही ऐकले आमच्या भाव भयणीची सहते समाजारी करणं सांदू जाता भक्तेकडच्या जिनियन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोवो कर आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजे कुशी वयतर ती सहते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव तें काम नासतना कस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव करना तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा फोदी जिनी संगाती व संगाती मेळनासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती व संगाती मेळोन बरी कुटुंबाची जिवोवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने हिवाळे दीस जाल्यार आमी कठीण दगीन कस्तो नासा सोम्या पृथ्वेचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल दग उणी कर बरो पावस फोव कर फुडल्या दिसांनी उदकाचे सगळे समस्ये परिहार करूंक जाय सो पावस फुडल्या दिसांनी आमकां फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमाराणी एका कुळीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका मेलो मारता आमी परदेशीची बाळका ह्या दुखाच्या कोणाक आसता आस्कार कसून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिके ते तुजे काकुदळे आमचेर परती आनी उपदेश उपरांत तुजे कशें सदी पावल जुज कमकां दाखय हे दे आनी मगळे दिलो बी ओंकार मरिये मगळ बाबडी नो पिडेस्त आमच्या बाबणी सुडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया त्रिंदाक दीक मान करूंक सांगाता मागया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या आदरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बसवंदरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बेळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टूंच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्या तांकां नवो जीव दिवन जॉबरीत कर अशें पत्कांतली तळ जावं पिडेशिड्यांतली गुण जावं वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं समियाचे नाव आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भूदयाळ समिया बाबा तांच्या बुजवंदारा तुजी मीत मेन नातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टूंच्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मारा पयत पयस करून एकामेका काळजांत बुकसून जिवन ताका तूं दार दी आपल्या कस्तांनी सुदारून तुजे देन ताका आंबूड बरी जाल्या म्हणून बगोनी दयाळ समी सदां तांच्या तांकां तूं राव तांच्यातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र समेत सदां स्वर्गांत दिवन दीत जोजी तेणे रास वर्स लयता आयसना आसना सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंगो तो तुमकां मायपास आनी काकूळ दिन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवा सगळेच गोजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला तो आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मकल्यांत राहून तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान राहून तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूचे सांगूस वडान भरले तो तुमचे त्यासचे सर वाईट बसमन ओडो आणि तुमचे चिन्ह आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू
वसुने आजीवन क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वट उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, फकत थोडी मिनटां भर 10-20 मिनटां भर आमी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार करसितल्या सुमेची बेसांवां, सुमेचें समाधान, सुमेची सुटका, सुमेची सगळी शांती आमी आमची करून घेतल्या. देखून भक्तीन ह्या रितीन वांटिली जावया, सक्रामेंतान वांटिली जावया. सुमयाचें समाधान, सुमयाची भलायकी, सुमयाचो संतोष आमचे करून घेवया. आराधनाचें गीत गावून सुमयाक आमचें समर्पण करया आनी सुमयाची बेसांवां जोडया. आराधनाचें गीत आतां आमी गावया. तुझे मोगा मोळो पोळ्यो काशेता, तुझ्या हजरपणान जीव काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता, नामान तुका आमच्या सर्वंगारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता, काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व समजी सम्य समर्पिता, काळजा मोनान आमची तुका भेटयता. सर्व समजी सम्य समर्पिता. आमचो समय आमचे मदें आसा, आमच्या समयाक आमी आराधना करुया. आमच्या सकतक्यान तो बळ दिता, आमच्या एकसुरपणान तो आमकां संगात दिता, आमच्या कश्टा दुखांत तो आमकां बुजयता. हे सुमया हे आमचे संगी, आमच्या कश्टांत आमकां सुटका लाभय. आमच्या सगळ्या कदबेजाऱ्यांत संत समाधान दी. ना भलायकेन भलायकी फोव कर सुमया. तुका जावं आराधन, तुका जावं महिमा. म्हज्या अस्कतकायेन बळगोवन तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता, नामान तुका आमच्या सर्वंगारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता, काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व समजी सम्य समर्पिता, काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व समजी सम्य समर्पिता. पिडेशिड्या वेळार म्हाका तूं पावताय सुमया. म्हणजे कश्ट नसता वेळार तूं म्हाका आदार दिताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय आनी म्हाका तूं बक्षिताय. काकूळदार सुमया, तुका आराधन करता, तुका हांव दिन वचता. म्हजी पिडा शिड्या तुका भेटोवन दिता सुमया. सगळ्यो म्हाका गुण करी, तुजी सक्तेन बर सुमया. आनी सगळे म्हजे कश्ट नश्ट वावंट तुका समर्पण दिता. म्हाका आदार दी, कृपा दी, सांबाळ, सुटका लाभय सुमया. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कश्टा नसता वेळार आदर तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकूळदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता, नमान तुका आमच्या सर्वंगारा.
सर फोडून तुका आमी नमस्कार करता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता आमची सोम्य समर्पिता हालेलुया हालेलुया आता बघूया आमचं सर्वेस्पर आमच्या मध्ये असा सर्ग संसार सुद्धा तो आमच्या मध्ये असा येसुमियाची स्तुती करूया येसुमियाचं मी आराधन करूया सर्वोत्तो देव देव बाबा दुसरो देव आमकां वसुदेव एकनीस देव हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे आराधन जेजू सगळ्या काळजात तुका वंदिता सोम्या तुका वत्तो देव तुका महिमा तुका आराधन उगलाप हालेलुया 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 शदल बल बल दलललया हाला 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 अर्गांचे जोगलापचे आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू उगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 बशा मग बाबडी नो इकडी पर सोमी आपण आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा हे विधीर आमच्या काळजांत आसा आमच्या मनांत आसा आमच्या रक्ताच्या कणां कणांत तो आसा ते रितीन हांगासर विधिरी आसा आमचो सोमी एकमात्र देव या देवा भायर दुसरो देव ना ऐक तूं इस्रायला सर्वेस्पर तुजो देव एकच ह्या देवा समोग कर ह्या देवाक आराधन कर ह्या देवाची स्तुती कर एका देवाची मात्र स्तुती कर कीर्तन 117 म्हणटा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो आमचो सर्वेस्पर सर्गा संसार सोदनी आम्ही सर्व ताचे सेवक सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा कोणाची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा ताच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा तुम्ही सर्वराष्ट्रांनो सर्व जनांगांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तसो मोग ससनाक बाळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय आमी सर्वेस्पराच्या स्तुते भायर आमी कांयच करूंक जायना आमी मनशाची स्तुती करता कित्याक मनशाची स्तुती करता आमी सांगा हां मनशाची स्तुती आमी करता न्ही कित्याक कित्याक मनशाची स्तुती करता आमी मनशाची स्तुती करता की करना हां मनशाची स्तुती करता की करना हां करता आमी भलायकी मागतना ताचे विशयी मस्त सांगता न्ही प्रेज करता ताका मेल्या उपरांत श्रद्धांजली वेळार काही सांगता काही थोडे राजकीय फुडारी आसात ताच्या फाटल्यान गेल्यार जय 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 म्हणून तो सर्व वचूं ताच्या पांयां पडचें ताका नमस्कार करचो ताच्या पांयां सुमो काडून घेवचो मनशाची स्तुती करता कित्याक कित्याक तांचे तोंड म्हाका इल्लें बरेंपण जातालें तांचे तोंड म्हाका इल्लें बरेंपण जाता देखून ताच्या पांयां पडचें तांकां नमस्कार करचो तांकां जय जयकार करचें हें बरें आसा फायदो ताच्या फाटल्यान एक फायदो आसा पूण देवाची स्तुती करच्यांक आमी इल्ले पाटी कित्याक 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 म्हळ्यार आमी चिंतचें देवातोन आमकां कांय फायदो ना म्हूण चिंतचें देवातोन आमकां कांय फायदो ना म्हूण चिंतचें पूण देवातोन आमकां फायदो आसा की ना कशें फायदो आसा हां कसो फायदो आसा आमी घरा आमच्या घरा करंट आसा न्ही करंट यूज करता हय त्या करंटा बिल येता की ना येता की ना येता येता बिल भरता की ना
बरता ना बरना जाल्यार लायन कट वय गे आमच्या घरा उदक येता की ना उदक येता येता ताका म्हयन्याक बिल येता की ना बरना जाल्यार उदक कट वय गे गॅस येता आमच्या घरांनी गॅसाचे पयशे दिल्यार मात गॅस घरा भोंवता पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सकाळी दोन सांज पर्यंत सूर्याचो उजवाड घेता आमी न्ही उजवाड घेता न्ही राती सन्याचो उजवाड दिसाक सूर्याचो उजवाड देवाक करंट बील भरताय हां भरताय करंट बील देवाक ना सकाळी दोन सांज म्हणसर मात्र न्ही सगळी 24/7 आमी उस्वास काण घेता वारें न्ही गे ऑक्सिजन काण घेता पयशे भरता आमी हां देवाक पयशे भरताय सांगा भरता पयशे ना कितले उदक पियेता आमी कितले न्हाता कितले उदक फाड करता सरकाराक पयशे दिता जावंक पुरो वो आमच्या बांयंत उदक आसा गे ताका पयशे दिता आमी हां दिताय ना गॅस आसा कंपनी तें गॅस काडिल्ल्याक ओके पयशे दिता तांचे लाभ करता पूण तो गॅस भुमीच्या थळार कोणें धर्मा दिला देवान पेट्रोल धर्मा दिला पयशे दिता ते देवाक कोणी पयशे दिता ते ना देवा टॅक्स दिता ते दिना ही भुमी आसा देवान दिल्ली व्हडली न्ही गे कितलीशी भुमी लोक वापरता तुमी गव्हर्मेंटाक टॅक्स दितात पंचायताक टॅक्स दितात म्युनिसिपालिटी टॅक्स दितात देवा दिता ते दिना देवा दिना आमी कांय दिना आयतराची भिकोन भिकोन 10 रुपये काणी गॅलरी घाली नातल्यार ना पूण देव आमचे तावन तूं पयशे विचारना भांगर विचारना रुपये विचारना दिरवे विचारना तो आमच्या तावन तें ताका गरज ना तें मनशांचें रुपये भांगार दुडू तें सगळें मनशांचें पूण देव विचारता की तें फकत ताची स्तुती ताका मान ताची स्तुती केल्या पुरो आमी ताका दिरवे दिल्ले बरी ताची स्तुती केल्या पुरो आमी ताका आमी आमचो तिरवो बांदलेले बरी पूण तें करूंक आमकां नाका देवाची स्तुती करूंक आमकां नाका तितले ऋणकारी आमी देवा मुखार आसा हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक दीस आमकां राखून सांबाळटा तो हर एक दीस आमकां बरो स्वास उस्वास ऑक्सिजन दिता तो हर एक दीस आमकां पिवंक उदक दिता तो हर एक दीस मेटांनी आमकां राखून सांबाळता तो अपघातांतलें गडगड्या झगड्यांतलें वाऱ्या वादळांतलें पावसा वरांतलें चेन्नईंत कंडाबटे पावस चेन्नई सगळें बुडलां मस्त जाण मेल्यांत थंयसर विमान वचनांत ट्रेन वचनांत बंद जाल्यान कळ्ळें गी काल आज पुरा खंयच्या वेळार कितें घडटा आमी नेणा पूण देव आमच्या पक्षेक आसा देव सांबाळटा आमकां ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितले ऋणकारी आमी देवा मुखार देखून आमी ताका स्तुती करया हर एक दीस राखसो देव अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು देवा म्हणलें गीत गावन सरस्वराची स्तुती करया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ
ಕ್ಷಣವು ಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ಅರಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. उलमना सुमिया वर्गलिया आमच्या सगळ्या माणसाला नदी तुमचं देव आमचं रक्षक आमचं मस्त आमचं संभाळणार सुमिया तुका समय तुका जवरा तुका जवळा हालेलुया 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 वर्गाचे जोंगलाचे द्वारा तांचे शदल बल बल दललाया हाला हाला हालेलुया हालेलुया Ergantuka sumian Jesu, Oglaptuka sumian Jesu, Aradantuka sumian Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Kusyam. Magla babani no, am ikadi bor sumia pade, am so sumia am cemode anga serasa. Esumia pade am. Aicha स्वातंत्र्य जेजू सर्गीच्या राजाची बरी खबर प्रगट करता देखून तो देवा घर गांधिता संवसारी आमच्या जिवितांत थोडे पटी म्हज्या बोगाच्या भाव भयणीनो आमचे चिंताप आसा सर्गींचे राज्य ना जेजू ना देव ना आमचेंत जिवीत सर्वस्व म्हजी सकत म्हजें बाळ म्हजी सोबायत म्हजें मोल म्हजो दुडूत म्हजो फावार म्हजी ग्रेस्त कायस म्हजें आस्त अशें चिंतचें आसा समजलें चिंतचें आसा म्हणून हांवें सांगलें तुमकां हांव काम केल्यार सांबाळ मेळटा मागीर पयशे हांवें रांदल्यार हांवें जेवचें शिकल्यार पास जावचें देव कितें दिता देवा लागीं कितें मागची गरज थोडे चिंताप आमचें चिंताप कित्याक मिसा वचोचें कित्याक रेतीरे वचोचें why to go to the church why to pray to the Lord थोडी सांगचें आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका सोबाय आसा म्हाका इंटेलिजन्स आसा म्हाका जाणवाय आसा म्हाका शिकप आसा म्हज्यो डिग्री आसात म्हाका बरें काम आसा चिंतचें पूण आमी चिंतिना म्हजे लागीं हें आसा म्हूण चिंतता आमी पूण
हांव बरें शिकता पास जाता जाल्यार शिकूंक जाणवे कोणें दिचे देवान दिचे पळय की बरें काम आसा काम करूं शकत कोणें दिचे देवान दिचे बरे पयशे आसात पळय की ते पयशे खावंक निर्मुवचे कोणें देवान नातले थंय सोड मरचे आमी म्हाका बरें रांदूंक कळटा जेवंकी जाता पूण रांदूंक कोणें आदार दिवचे जेवंक कोणें बगयचें हां हां थोडी फावटी दारो वस्त आसा जेवंक जायना पोटाकूच वचना सुकरनोळी हांगासर गेल्या उलपोन कॅन्सरान थोडे फावटी मस्त आसा खावंक जायना हाई डायबिटीक हाई BP हाई शुगर हाई कोलेस्ट्रॉल हाच्या फाटल्यान आमी जिंदिना म्हाका काम आसा पयशा अधिकारा तें हें अंतस्पूर आसा तें कोणें दिल्लें कित्या खातीर दिल्लें हांव बरें शिकता शिकूंक जाणवाय कोण दिता तें आमी चिंतिना कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी म्हजेर मात्र हाच्या फाटल्यान एकलो आसा तें आमी नेणाव तिसनांतलो एकलो आसा तें आमी नेणाव देखून थोडे फावटी आमी पातकान पडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो देव दयाळ मनशान केल्लें पातक उडास दवरीत जाल्यार कोणूच मनीस ह्या संवसारांत आसतो ना आमच्या कुटुंबाच्यांनी केल्लें पातक थोडे फावटी आमच्या मोतीक आसल्यार तांचे लागीं उलोवंक आमकां जायना तांचें तोंड पळोवंक जायना न्ही गे बगसूंक आमी तयार ना पूण देव तसो न्ही इतलें बरें केल्या मनशांक फाटल्यान सुरी घालतात खंय दिसल्या मनशांक दिसनातल्या देवाक वगत रावत सोडटात की देवा विशयान कितलें उलयता कितलें बेजार आय बगता कोण ना देव देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा तुमी पाश्चात्ताप पावोवचें बगसाणें मागाचें तुमी सुखीन पडटात वय त्यात सुखीन तुमी आसून वचो बगसाणें मागाचें तुमी फाटीं येयचें देखून तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीच्या रातचे लागीं पावला तेंत म्हणलें ताणें स्नानीक जुवो लागचें स्नान घेवन तो वयर येताना देवता न्हंयतलो ताणें म्हणलें इतलेंत तुमची पातकी जिनी सांडा बरी जिनी जेया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या हात हृदयाचेर दवरया क्लोज यू आयज दोळे धांपा सुमेलाचे बगसाणें मागा जेजू कितें म्हणटा जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक तुमी म्हजे पासून रडचें नाका तुमी रडा तुमच्या पासून तुमच्या भुरग्यां बाळां पासून आज आमी आमच्या भुरग्यां बाळां पासून रडची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितें म्हळ्यार भुरगीं देव नाका हातून जियेतात आमी थोडे बरे तशी जियेता आस आमी रडची गरज आसा आमच्या भुरग्यां पासून म्हजे पासून हांवें रडची गरज आसा म्हज्या अंकारा पासून म्हज्या गर्वा पासून म्हज्या नांबावार्ता पासून उण्या बावार्ता पासून देवा केल्याक मना पासून हांवें म्हजे वखती रडची गरज आसा म्हज्या भुरग्या बाळा खातीर रडची गरज आसा काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांची काकुळत कर म्हज्या भुरग्या बाळाची काकुळत कर काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोम्या आनी ती म्हजी काकुळ कर देवा काकुळत म्हजी कर सोम्या आनी तूं म्हजी काकुळत कर म्हजी कर सोम्या सगळीं सांगात काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या राग केला सोम्या मसूर केला हगे मोतीन दवरला पेल्याचें नांव पाड केला पेल्याक शिराप दिला पेल्याक गाडी सवल्यात पेल्याचें नांव बेस्टेस पाड केला तुज्या नांवाक मान केला बावर्तांचें उगना म्हज्या सत्तेचेर पदवी म्हज्या पदवेचेर हांवें बावर्त दवरला हांवें भरवसो दवरला तुजेर दवरूंक ना तुजी गरज म्हाका पडोवना सोम्या तुका मान केला तुका एका निजा देवा सांडला तुजें नांव पवित्रपणी बाळगूंक ना तर तुजो दीस तो पवित्रपणी सांबाळूंक ना तुजें नांव मान केला
पेल्याक दुखयलां तुका दुखयलां आनी ह्या मुखांतर पातकी हांव जालां सोम्या पातक्याचें बक्षण हें म्हाका दी हांव म्हजे बसून रडटां सोम्या तुजे काकुळची दिश्ट म्हजेर घाल म्हज्या भुरग्यां घाल म्हज्या कुटुंबादाराचेर घाल म्हज्या सगळ्या म्हणजे जिवितांत तुजी दया वळून येवन दी सोम्या काकूळ तूं म्हजी कर काकूत म्हजी कर सोम्या आनी तुजी काकूळ कर सोम्या काकूत म्हजी कर सोम्या आनी तूं म्हजी काकूळ कर काकूत म्हजी कर सगळी आमच्या हाताच्या हात दवर म्हणया काकूत म्हजी कर सोम्या काकूत म्हजी कर सोम्या काकूळ म्हजी कर सोम्या मग बाबडी नो परत एक घडी भर सोम्या पळय हांगासर सोम्या आसा आमच्या मदें हे सोम्याक आमचें समर्पण करया हे तुमी कश्ट तेल्यान वचन वयत तेल्यान हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सोमी आमच्या मदें आसा भलायकी दिवचो सोमी भलायकी नासलेल्याक भलायकी दिता समाधान नासलेल्याक समाधान दिता सुडका नासलेल्यांक सुडका दिता सोडवण नासलेल्यांक सोडवण दिता हो सोमी आमच्या मदें आसा येया तुमी म्हजे सरसी खंय वचनाकात रक्तस्रावा संपडलेली स्त्री जेजू लागीं आयली छत्रपती नौकर बरो नासल्या वेळार जेजू लागीं ताणें संदेश धाडलो प्रद्वारा संपडलेली स्त्री रेड हँड मेळलेल्या वेळार जेजू लागीं धांवन आयली जाकेव जेजू पळोवंक आशिल्लो मातेव जेजू पळोवंक आशिल्लो आनी जेजू लागीं आयलेले कोणूच वचूनांत आमी आयल्या वास जेजू लागीं आयल्या समर्पिया सोम्याक सगळी तुमची कूड समर्पिया कूड हेणे तेणें पळय नाकात म्हणजे मोगाच्या बाबतींत सोम्या पळया तुमी गूण जावंक जाय मागलेलें मेळोंक जाय सोम्याक समर्पिया तुमी सोम्याक समर्पिया भक्तीन सगळी तुमची कुडीची सगळी पिडा शिडा सोम्याक समर्पिया सोम्या जेजू आपड म्हाका आनी हांव बरो जातलो म्हूण मागा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो 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 म्हणा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या म्हज्या वैजा म्हज्या सडवंदरा म्हज्या सडवंदरा म्हज्या कुर्पे सागोरा म्हज्या कुर्पे सागोरा जेजू सोम्या तुका जावं वरदान तुका जावं ओगळापू तुका जावं ओगळापू तुका जावं महिमा तुका जावं वरदान जेजू सोम्या हांव म्हाकाच तुका समर्पिता हांव म्हाकाच तुका समर्पिता म्हजे सगळी पिडा शिडा तुका समर्पिता म्हजे कश्ट वळवळे तुका समर्पिता म्हजे सगळे रोग तुका समर्पिता जेजू सोम्या म्हाका आपड म्हाका गुण कर म्हाका सुटका दी म्हाका समाधान दी सगळो जेजूक हांव समर्पिता सगळो जेजूक हांव तुका समर्पिता तुजो मोग करता तुजेर पाती येता तुजेर बरवसता सर्वस्व दिता सोम्या सर्वस्व दिता म्हाकाच तुका समर्पण दिता म्हजे कश्ट दुख म्हजी कंत बेजाराय म्हजे वळवळे म्हजी पिडा शिडा तुका समर्पिता जेजू सोम्या म्हाका आपड म्हाका आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू गुण कर जेजू सर्वस्व समर्पिता म्हजी पिडा शिडा समर्पिता म्हजे कश्ट वळवळे समर्पिता सर्वस्व दिता सोम्या सर्वस्व दिता सगळो जेजूक समर्पिता सगळो जेजू समर्पिता सदां स्मोक करना कचेर पात्यो कचेर स्तेव जियेता
सर्वस्वादिता सर्वस्वादिता सम्या सगळं सुमका सुडवंदरा औ समर्पिता सर्वस्वादिता सर्वस्वादिता सम्या सगळं सुमका सुडवंदरा औ समर्पिता लौकिक कुशलाई सर संताम कणगे सुम्य मकाता सर्वस्वादिता सर्वस्वादिता सम्या सगळं सुडवंदराक औ समर्पिता हालेलुया हालेलुया हाला हाला शदला बला बलंदललाया हाला जेजो सम्या सुडवंदरा आमका आपुडाने गुण कधी शुभाम देणे निबात हालेलुया हालेलुया हाथ बारियाम हालेलुया हालेलुया जेजो सम्या दाविदाच्या पुत आमच्या का कोण करा हरी एक लाभ पुण्य गुण कर तुझी गुण कधी दैवी सगत आमच्या शिरा शिरा ओळख अभिषेक कर सम्या हालेलुया निरंतर निरंतर सम्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 उला मारा सम्या बाबा उला मारा आमचं सम्या आमच्या मध्ये असा आमका गुण करसो देव आमका सांभाळसो देव आमका रक्षो देव शुभम देणे वर्षो देव आमच्या मध्ये असा हे देवाची स्तुती करून आराधना देऊ ना त्याची भलाईकी जोडून देऊया हालेलुया 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 जेजू सम्या आमच्या वयसा आमचे काकुळ कर तुझ्या कृपेच्या बेसवारी भर तुझी गुण कधी देवी सगळं तुमच्या शिरा शिरा निवळै तुझ्या पवित्र रक्तातून करे तळ कर तुझ्या नावानं का बरे कर तुझ्या नावानं का आशीर्वाद दे सर्व सत्य दरबार सत्य दाव देवसराच्या नंद दळण दाव वाट मंत्र दाव विदेश म्हणा दाव सर पडेशडे दम करी वारसल्या आमका दाती कृपाली सगळे मोळ दे तुझ्या शुभम देणे करू आमका आशीर्वाद कर हालेलुया 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 मगल भाव बहिणीनो आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवरया उतरा 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 आमची तकली हात धरा तकलेचेर हात दवरा दोळे दांपा आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा पवित्रात्म्याक आमी आपोवया ह्या वखदां घेया पवित्रात्म्याक जेजो म्हणटा घेया पवित्रात्म्याक हो पवित्रात्मा आमी घेतला पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयलेलो पवित्र अजूनय आमच्या मध्ये आसा ह्या पवित्राक आमी घेतला पूण थोडे पटी आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमच्या उणेपणा वरवीं आमच्या पातकी जिविता लागून पवित्रात्मा आमचेतून भायर गेल्लो आसा हे संदर्भार आमी आकांतान पडल्या आमी पिडेशिणे वळख जाल्या कवचेणे बगल्या अशांतीक वळख जाल्या ना समाधान वळख जाल्या देखून ह्या पवित्रात्म्या आमचे थंय आपोवया आमकां सडून गेल्लो पवित्रात्मा आमचे थंय येवं दी मागा हे पवित्रात्म्या मागा हे पवित्रात्म्या 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 मुझे थंय ये 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 मुझे काळ शांती मुझे काळ शांती मुझे मनांत मुझे मनांत मुझे मनांत मुझे मनांत मुझे कुडींत मुझे कुडींत मुझे हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या मुझे घरांत
म्हज्या म्हज्या घरांत ये, म्हज्या घरांत म्हज्या घरांत ये, म्हज्या घरांत म्हज्या घरांत ये, म्हज्या घरांत म्हज्या घरच्या सन्यांत ये, म्हज्या घरच्या सन्यांत ये, म्हज्या घरच्या सन्यांत ये, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या वावरांत ये, म्हज्या वावरांत ये, म्हज्या कश्टांत ये, म्हज्या कश्टांत ये, म्हज्या पिडेशिडेंत ये, म्हज्या पिडेशिडेंत ये, म्हज्या पिडेशिडेंत ये, म्हज्या आकांतांत ये, म्हज्या आकांतांत ये, म्हज्या आकांतांत ये, म्हज्या नाश समाधानांत ये, म्हज्या नाश समाधानांत ये, म्हज्या नाश समाधानांत ये, म्हज्या सर्कस्तांत ये, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, भलायकी दिवंक के, भलायकी दिवंक के, समाधान दिवंक के, संतोष दिवंक के, भलायकी दिवंक के, समाधान दिवंक के, संतोष दिवंक के, जैत लाभोंक के, कृपेन भरोंक के, शक्तेन भरोंक के, आशीर्वादान नेटोंक के, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, देण्यानी भरोंक के, फळांनी नेटोंक के, कृपेन भरोंक के, शक्तेन भरोंक के, सत शिकोंक के, शांती दिवंक के, भलायकी दिवंक के, जैतवंत करूंक के, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, हालेलुया, 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 देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवाने भर, देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवाने भर, गुण करते देवी सकताच्या शिराशिरेने वळे, पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकल्या रोधक वाढ दे, पवित्र आत्म्या त्यांच्या पटल्या रोधकाचे संरक्षण कर, पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकल्या रोधक संगाती, पवित्र आत्म्या त्यांच्या भीतर राहून भलायकी सुख समाधान सगळे फव कर, त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभोय, आपण पवित्र आत्म्या आपण टच टच वी हील देम लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ भाऊ भयणीनो, आता तुमकां पवित्र तेलाची मागणी करता हांव. पवित्र तेलाची मागणी करता आसतना सुमेची गुण करची देवी सकत तुमच्या शिराशिरांत वळतली, सुमेची सकत तुमच्या ते वळतली मात्र नाही, सुमी तुमकां आपडतलो आनी गुण करतलो. वावरतान ह्या पवित्र रितीन वांटली जावया, सुमेची सकत, सुमेची कृपा, सुमेची बेसांवां ह्या पवित्र तेलाच्या मागणे मुखांतर सोडून घेवया. ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें. उतरा 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 हे रूह पाक उतरा. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत न याद मेरा, गीत न याद मेरा. उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 उतरा. का
उतरा है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हरकान जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळ जाऊन देता समया आमका तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भरलय तुझी गुणकची देवी सगळ्या पवित्राच्या मागणे मुखात आमच्या ते वळलय तुका समाई मधुका जवरदा तुका जाऊन लाप हालेलुया 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 सगळ बलबल हालेलुया दुनिया तो बारी अरगान तुका सुमियान जेजू अरगान तुका सुमियान जेजू अगलाब तुका आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 निट्टा तो बऱ्या सगळी निट्टा तो बऱ्या देवान आमकां बरें याद दिल्यात देवान बरें सुमयाचो अनुभव आमकां या पवित्र सक्रामेंता मुखार जालो जाल्यार सुमयाचो अनुभव आमकां ह्या पुंतळा जालो जाल्यार सुमयाक दोन ताळयो भेटया जोरान Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमया सो आशीर्वाद घेऊन खूप गावया गीत येता बडा सक्रामेंता Sacramento sastanaman kuruya purviratya rupa bodlat novyariti agarya Solavan vecha askadvishwa Bhavartace bol divya Zashem Bapa Dashem Spota Ullasani Stuti Sam Bodhi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Harsita Dukadokan Jaspirita Sama Sami Navarta Amen प्राप्त yang Yesus Yesus Kristus तुझ्या या पवित्र बिस्तरांक फावो तो मान करूंक तू आमकां फावो करताय ह्या तुझ्या पवित्र कुडी रक्ता फावो तो मान दिवन ह्या मुखांतर तुझे सोडवण आमकां तूं कळयताय सुमया जेजू आमी हरी एकली सर्गेच्या राजाची 7 जाणां जावन ह्या सता खातीर वावरूंक ह्या राजाच्या 7 मुखांतर आमी सासणाचें सुख भोगूंक आमकां निरंतरी फावो कर म्हूण आमी मागता जो चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
उबी रावया. सदैव जावं सुमयाचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदां. आतां आनी सदां सर्वदां. सदैव जावं सुमयाचें नांव. हातू बऱ्यान 3 पटी म्हटल्यान सांगात म्हणया सदैव जावं सुमयाचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदां. सदैव जावं सुमयाचें नांव. आतां आनी सदां सदैव जावं सर्वदां. सुमयाचें नांव. आतां आनी सदां आतां आनी सर्वदां. सदां सर्वदां. सदैव जावं सुमयाचें आतां आनी नांव. सदां सर्वदां. सदैव जावं आतां आनी सुमयाचें सदां नांव. सर्वदां. सदैव जावं सदैव सुमयाचें जावं नांव. सुमयाचें नांव. आतां आनी सदां. हालेलुया. 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 भोभक्तीपणान मी सांत नव्याना सक्रामेंताच्या आराधना वाटेली जावन तुम्ही सुमयाची भरपूर बेसांवां जोडून घेतलां. तुमकां अभिनंदन पडयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत येवच्या मंगळारा सांगात मेळया. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आतां आमी गावचें. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसया मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसया मैमेताचे आमी गितां गावया. ताळयो भेटून आमच्या सुम्याक अर्गां दिवया. पर्वता कुशीन आमचे थोडे उबारया. उसायेतां देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबावळया. देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबावळया. मोगाळ पुता सोमे अवघड मोरी आशीर्वादी भगीन गुरुसाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकेंपण ताका पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा. आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.